सर्व्हिस दिवकूच जाय न्हू पेमेंट केलो सर्व्हिस दिनाला कोणी म्हणटलो फाल्यां हांव जर बुक करीत हॉटेलान वतात तो एक कप काय उलोवप थंड आसा जाल्यार तो कितें आर्ग्युमेंट करता कित्याक बसला काय विचारता थिएटर हे तूं हॉटेल घेवन ये तुजे कडेन 4 रितीन दिवंक जाय जाल्यार ह्या व्हडल्या थिएटराक इतके पयशे दिवन तर ताका ते मेळना उमेद मेळना ते रोल करपाक जाल्यार तो उलयतलोच कितें तरी न्हू बाकीचे काल लोक पैसे देऊन येयला पे तिकीट विकती घेऊन येयला आणि तो 2 मिनिटांचा प्रॉब्लेम झाला म्हणून 2 मिनिटांचा न्हू जवळ 14 मिनिटां बंद उरलेले नाटक अशें करूं नाका हे सारकें न्हू लायट सारकी तुमचे साऊंड सिस्टम सारकी ना चल्ला कितें हे गव्हर्नमेंट करता कितें फक्त लूटमार करप सगळी मिनिस्टरान चूक मागपाकच जाय सर आमचो एक स्ट्रॉंग डिमांड आहा नाल्यार लायनीचोच ना ह्या पोस्टार बसपाचो तो लायनीचो जो मनीस आमच्या आर्टिस्टांक रिस्पेक्ट करना तो मनीस ह्या पोस्टार आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणपाचो लायनीचोच ना हाडून घ्या तुम्ही ते जाल्यार तुम्ही हेजेर तुम्ही एक तर एका रिकमेंडेशन दियात गव्हर्नमेंटाक धाडात की अशें अशें हें आसा कित्याक जो मनीस आर्टिस्टांक इन्सल्ट करता तो मनीस नाका आर्टिस्टांकूच सोड आख्खे गोंयभर इंडिया भर तेणें आमचें नांव पिड्यार केलां गोंयचें प्राउड फिलिंग हे कला अकादमी कसले इव्हेंट जायना हांगा कसले कितें जायना हांगा जाता नाटकां कोंकणी मराठी आनी तियात्र त्यात तर कलाकारांक तुम्ही रेस्पेक्ट दिना जाल्यार तुम्ही कित्याक येदे व्हडले खर्च केला कलाकारांनी कलाकारां खातीर कित्याक ना कलाकार ना जाल्यार कलाकारांक रिस्पेक्ट ना आनी कला अकादमीची गरज कितें आमकां पोरण्या कला कडेन हांव आहा पोरणे कला गार्डन थंयसर पयले नाटक खाली घालून ओपन हेजेर फुटींग अशें करूं नाका हे बरें न्हू आतां ताका सॉरी मागोंक लाया एपोलॉजी जाय आमकां आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणून तेणें रिजायन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान रिजायन जावपाक पाऊल घालून दिलो जावं कित्याक हजाम आमकां सगळ्या गोंयचे जे कलाकार आहा तांचो अपमान केल्लो आहा ह्या मिनिस्टरान ना सर तेजी ही फर्स्ट टाइम न्हू तेका एवरी टाइम हीच संवय आसा तेका दिसता की तो एकलोच कलाकार म्हणून एक शिवाजीचो रोल केलो म्हणून कलाकार आमी कलाकार आमी केला कितलेशे रोल कळ्ळें न्हू आमी कितले रोल केला तेका कलाकारांक रिस्पेक्ट दिवपाक कळना जेन्ना फाटीं जेन्ना कलाकार एक जावन जेन्ना कला राखण मान हेणी हें केल्लें एज्युकेशन ते कोण काय म्हणटालो म्हणल्यार तेका कलाकार म्हणल्यार कचरो दिसता आतां तेका कलाकारांची अजून हें खबर ना पावर प्रयोग घेवन कोल्हापूर वयता आनी संभाजी शिवाजी करता तेन्ना तुय सुपारी घेता थंय वचोन हांगा येता तेच सुपारी भाज थंयसर जर त्याच्या मदीं चालू असताना लायट गेली हो सांगचो ना लायट गेली बरें जालें म्हणटलो हांगासर आतां सर शरद पंक्षान सांगलें की अमशें अशें जालें म्हणून थंयसर फॉल्ट कितें तो दाखोवन दिलो तेका एपॉलॉजी दिवचे आनी तुमी परतून तेका आनी हें करता ब्लेम करता वयल्यान एपॉलॉजी डिमांड करता आनी आमकां हेजेर एक्सप्लेनेशन जाय हांगा स्थानीक हांगाचे पणजेचे एरियेचे स्पर्धा